गेली 3 वर्सां 2018तल्यान आतां पर्यंत वेगवेगळी सगळी आंदोलनां जाली, सरकारान खूब आश्वासनां दिली, पुणून तेचेर शेवटी सरकार दरबारी काय जालें ना आनी आंदोलनां जी जाल्यात तेकाय सरकारान खंयच किंमत दिली ना आनी जी पळय आमी कितें पळय इन्क्वायरी मागताले किंवा चवकशी मागताले ते खंयच सरकारान कांयच केलें ना। तेका लागून शेवटी आमी म्हायती हक्क कायद्या खाला सगळी म्हायती घेवन गोवा मायल्साच्या विरोधान आमचे जे ऑनरेबल लोक आयुक्त आसा त्यांच्या मुखार कंप्लेंट घातलेली आनी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरीन तांकां आमी जवळ जवळ 20 इलिगॅलिटीज ज्यो घडल्या गोवा मायल्स हाडपाच्या फाटल्यान त्यो तांकां आमी दाखोवन दिल्यो आनी तेंच्यांनी गेल्या म्हयन्याचे जुलयाचे 12 तारखेक ऑर्डर पास करून स्टेट गव्हर्मेंटाक नोटीस काडली आनी दुसरो एक सरकाराक ऑप्शन दिलो की विदीन 2 मंथ्स रिटायर्ड जज ऑफ हायकोर्ट किंवा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचो जज अपॉइंट करचो आनी इन्क्वायरी करची म्हणून लोक आयुक्तान जी ऑर्डर पास केल्या त्या ऑर्डरीचेर आयज जवळ जवळ आमी ही सगळी तुमकां दाखयता हांगासर की 350 टॅक्सी ऑपरेटरांनी आपले रिप्रेझेंटेशन जे आसा की हेतून तेंच्यांनी घातला की आपल्या गोवा मायल्साक लागून पोटापाणयाचो प्रश्न उपस्थितीत जाल्लो आसा तेन्ना ऑनरेबल लोकायुक्तांची ऑर्डर पास केल्या ते इम्प्लिमेंट करची आनी रिटायर्ड जज ऑफ हायकोर्ट किंवा डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करचो आनी फाल्यां 24 तारखेक जे हियरींग आहा लोकायुक्ता मुखार ते हियरींग दवरलेले आहा लोकायुक्तान की सरकारान थंय आपले एडवोकेट धाडचो आनी थंय स्टेटमेंट करचो की आमी इन्क्वायरी करपाक तयार आहा। आयज आमी हे एक आंदोलनाचो भाग म्हणून जवळ जवळ 350 रिप्रेझेंटेशन आतां पर्यंत इनवॉल्ड जाल्या सांज पर्यंत 350 आनीक 150 म्हणजे 500 आमी टार्गेट दवरला। आतां 500चे टार्गेट कित्याक दवरला की मुख्यमंत्र्यान भुमिपुत्र बील जेन्ना पळय हाडलें तेन्ना मिडियाक ब्रीफ करतना मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें कितें की काणकोणच्या भागांतल्यान 500 लोक आपल्याक येवन मेवळेले आनी 500 लोक मेवळ्या उपरांत आपणीन हे भुमिपुत्र बील हाडपाचो निर्णय घेतलो। तेका लागून तेच टार्गेट आमी मुखार दवरला आनी 500 लोकांनी आयज आमी हांगासर टॅक्सी ऑपरेटरांनी इनवॉल्ड केल्या रिप्रेझेंटेशनां। अपेक्षा इतलीच आहा सरकारा कडेन आनी मुख्यमंत्र्या कडेन की मुख्यमंत्र्यान आमच्या ते रिटायर्ड जज अपॉइंट करचो कित्याक जर गोवा लोक आयुक्ताचे हियरींग जर स्टार्ट जालें जाल्यार त्या हियरिंगान 1.5 वर्स 2 वर्सां वचोंक शकता कित्याक रिस्पोंडंट 6 आसा कोणाचो एडवोकेट येना कदाचित हांव पावना डेट वयतली आनी तेका लागून हियरींग पोस्टपोनमेंट जावं शकता गोवा लोक आयुक्ता कडेन आनी जर तर इन्क्वायरी टायम बाउंड जी 2 म्हयन्यान कर म्हटल्यार त्या इन्क्वायरीन 2 म्हयन्यान कितें पळय आसा इलिगॅलिटीज आसा ना ह्या विशयाचेर एकदांच पडतो पडटलो। तेका लागून आमी हे जे आसा हो कार्यक्रम हातीन घेतलेलो आसा।